आयचे अपडेट म्हटल्यार काल परत पेडण्यान 56 कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस मेळिल्ले आसात आणि आता दिसान दीस पॉझिटिव्ह केसीस वाढत आसात। त्याचबरोबर जे सकाळी ग्रोसरी खातीर शॉप ओपन करतात त्या टायमार दुकानार खंय तरी गर्दी आमकां दिसपाक लागल्या आणि लोकांचे मागणी आसा, जे शॉपकीपर आसा ती म्हणटात की लोकांक सांगून सुद्दां ते लोक सोशल डिस्टन्सिंगाचे मेंटेन करिना, पण जेन्ना एका उपरांत सामकेच लॉकडावन जाता पूण ह्या ज्या टायमार लोक खंय तरी संपर्कान येता आणि पॉझिटिव्ह जावपाची शक्यता आसा अशें लोकांचेही म्हणणें आसा। त्याचबरोबर जे पेडण्यां कोविड सेंटर सुरू जाल्लेलें आसा आणि थंयसर सध्या 4 पेशंट आसा म्हणून आमकां माहिती मेळिल्ली आसात। त्याचबरोबर जे आरोंदा आणि 7-8 चेकपोस्ट हांगा स्ट्रिक्टली क्लोज केल्लेले आसा आणि थंयसर पोलीस सुद्दां आसात, स्ट्रिक्टली एक्शन घेत आसात। जेंचे कडेन नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट आसा जाल्यारूच तांकां एंट्री आसा, नाजाल्यार एंट्री तांकां दिले वचना। त्याचबरोबर जे मेन चेकपोस्ट आसा पत्रादेवी हांगा सुद्दां स्ट्रिक्टली एक्शन घेत आसात। जेंचे कडेन सर्टिफिकेट आसा जाल्यारूच तांकां गोंयान एंट्री दिले वता, नाजाल्यार तांकां एंट्री दिले वचना। त्या खातीर सकाळी आयज खुबशे जे कामगार महाराष्ट्रांतल्यान जी गोंयान काम करतात तांचे खुबशे थंय गर्दी जाल्ले आणि थंयसर तांच्यांनी नेगेटिव्ह सर्टिफिकेटाचे इशू खूब मोठ्या प्रमाणात दिसपाक आयले। तशेंच थंयसर आतां आयकपाक आयलां की थंयसर थर्मल चेकिंगय जाता, जे ट्रान्सपोर्ट महाराष्ट्राच्यान जे गोंयान येता तांकां सुद्दां चेकिंग करपा खातीर थर्मल चेकिंग थंय जाता म्हणून इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें आसा। मांद्रे मतदारसंघान जे कोविड पॉझिटिव्ह केसीस मेळिल्ले आसा आणि त्यांच्या घरान खुबशे फॅमिली आसात आणि तांकां खंय तरी पेशंटाक दवरपाक जागो ना, तसल्या लोकां खातीर जीत आरोलकर हांणी मांद्रे हांगा आयसोलेशन सेंटर ओपन करपाचो आसा आणि तांणी सांगलेलें आसा की जांकां कोणाक गरज आसा तांच्यांनी संपर्क सादुचे आणि थंयसर तांकां सगळी सुविधा दिल्यो वता। प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी।